नमस्कार योकार वाटो नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। चीन अमेरिकेत परत कोविड लार प्रधानमंत्री मोदीन घेतली उंचेल्या पावड्यार बसका कोविड परिस्थितीचो नियाळ कोविड शिष्टाचारांचेर फोकस बूस्टर वाशिनीकरणाक नेट। कोविडाच्या लारा प्रमाण जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅबाची याद गोंयांत लॅब आसतना सॅम्पल पुण्यात आता सर्टिफिकेशनाक धावपळ प्रधानमंत्र्यांची उंचेली बसका राज्य यंत्रणा कामार। नव्या जुवारी पुलाच्यो 4 लेनी तयार 29 डिसेंबराक केंद्रीय मंत्री गडकरी करतलो उक्तावण मुख्यमंत्री आणि पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान केले इन्स्पेक्शन। बागांत एका हॉटेलांत जेवणात विखबाधा 15 स्टाफाची भलायकी वाडली हॉस्पिटलांत ऍडमिट एका स्टाफाच्या पालकाची कळंगुटे पुलीस कंप्लेन दनपार मेरेन कागाळ फाटी। अठ्ठ्यात्तर वर्सांचो बेगिनी किलर चार्ल्स सोबराज भलायकी वाडिल्ल्यान नेपाळाच्या जेलींतल्यान सुट्टा परवरे ओ कोकेरोत सोबराजाक धरिल्लो मुंबयचो पीआय झेंडे कोकेरोतल्या पीटर फर्नांडिसाच्यो यादी खासा रिपोर्ट। केपें आनी कुडचड्या वयल्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे 21 लाखांचे केबल चोरले पोलिसांनी 4 जाणांक उखल्ले चौगूय यूपीचे माल आनी वाड्याच्यो गाडयो 70 होंडा सावन जप्त। मायनर रायडरांक लागून ऍक्सिडेंट वाडले पालकांनी लक्ष दिवचे मायनर रायडरांक धरपाच्या खासा मोहिमेत 11 मायनरांक उखल्ले पालकय ताब्यांत पालक म्हणटा बरी देख। कर्नाटक महाराष्ट्र शिमेवाद पट्ट चडार कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन तापले इंच सुद्धा जमीन महाराष्ट्राक दिवच्या ना कर्नाटक विधानसभेचो थाराव। जीएफए रजिस्टर्ड क्लबांक वर्साक 4 फुटबॉल स्टेट टीमीक फुटबॉल किट रेफरी किट जीएफएची स्थापणूक दिसा स्पोर्ट्स ब्रँड वेक्टर एक्सा बरोबर 4 वर्सांची किट पार्टनरशिप। कोविड परत तकली वयर काडूंक लागिल्ल्यान मोदी सरकार अलर्ट प्रधानमंत्री मोदीन परिस्थितीचो नियाळ घेवंक आनी खबरदारी विशीं उंचेल्या पावड्यावयली बसका घेतली। ते आदी काल केंद्रीय आरोग्य मंत्री मांडवियान राज्यांची कोविड परिस्थिती आनी तयारेचो नियाळ घेतलो। राज्यांक जिनोम सिक्वेन्सिंग कोविड शिष्टाचार आनी वाशिनीकरणाक नेट दिवंक सांगला। कोविडाच्या ल्हारा प्रमाण सरकाराक जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅबाची याद जाता। गोंय सरकाराचो परत लॅबाच्या सर्टिफिकेशनाक अर्ज उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत लॅब आसा मात केंद्रीय एजन्सीची अजून ताका मान्यताय ना सॅम्पलां NIV पुण्यातच वतात। आता नवे ल्हार आयिल्ल्यान धांवपळ प्रधानमंत्र्याची उंचेली बसका जाली राज्यांच्यो यंत्रणा कामाक लागल्यो। हे जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅब उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आसा दिसाक 20 सॅम्पलां तपासपाची ह्या लॅबाची तांक मात गोंयांत इतलो तेंप हे लॅब आसतनाय सॅम्पलां पुण्या NIVकूच धाडटात। गोंयच्या लॅबाक अजून INSACOG ची मान्यताय मिळिल्ली ना 5 लैब एक्सपर्ट खंय ट्रेन केल्यात। कोविड क्राइसिस उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट यहाँ ट्रैवलर आते हैं नहीं केवल चाइना कहाँ से भी आते हो तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज को हमें देखना है देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीजों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए।
जिनोमिक सिक्वेन्सिंग जी लॅब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घातली तिका सर्टिफिकेशन ॲडमिशन अजून मेरेन दिवंक नाशिल्लें. सो तांच्यानी जेन्ना आतां परतून तांकां सांगलां गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी अप्लाय करा म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान कालूच अप्लाय केल्लेलें आसा. सो जेणे करून लोकांक कळटलें की हांगा ओमिक्रॉन आसा काय ना ते रिपोर्ट हांगा आदिलो हॉस्पिटलान टेस्ट जातले. आतां सद्या तरी आदिलो हॉस्पिटलान जी लॅब आहा ती सगळे रिपोर्ट पुण्या धाडटा रिचॅकिंगाक आनी थंय फायनलाच जातकीच ते रिपोर्ट येतात. पूण ते रिपोर्ट तांकां पब्लीश करपाक मेळना कित्याक तेंचे कडेन अजून सर्टिफिकेशन ना. सो आतां परतून जेन्ना चायना बीन जेन्ना बोवाळ जाला तेन्ना मिनिस्टरीन तांकां सांगलें की अप्लाय करा म्हणून आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी अप्लाय केल्लें आसा. त्या खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. नव्या जुवारी पुलाच्यो 4 लेनी तयार. उक्तावण 29 डिसेंबराक केंद्रीय मंत्री गडकरी करतलो. मुख्यमंत्र्यान PWD मंत्र्याक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. उक्तावण 29 तारखेर थारलां. 13.2 किलोमीटर लांबायेचो हो पूल उक्ते जाल्या उपरांत ट्रॅफिक जामाचो प्रस्न बरेपैकी सुट्टलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगतात. उरिल्ल्यो 4 लेनी जावंक आनीक तेंप वतलो. एक्चुली 26 तारखेक आमी जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन म्हटलेलें ते पोस्टपोंड केलां कारण मंत्र्याचो टायम थोडोसो मातसो ते दिसा मेळना जालो म्हणून आनी तो 29 तारखेची सांजचे 6 वरांचेर जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. सगळ्या लोकांनी जी दखल घेवची आनी 29 तारखेक खूब व्हडल्या मोठ्या प्रमाणांत सगळ्या जाणांनी खूब तेंपाचें सावथ गोंयच्या लोकांचें स्वप्न आशिल्लें ताजें लोकांक एक नव्या वर्साचें गिफ्ट दिवपा खातीर एक व्हडलें फंक्शन आमी जुवारी पुलाचेर ऑर्गनायज करतले. 6 पासून ते 9 पर्यंत सगळ्या लोकांनी ते एक्चुली इट इज अ इव्हेंट. पुराय आशियांत 1970च्या दशकांत कुख्यात जाल्लो सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजाक नेपाळाच्या जेलींतल्यान भलायकी इबाडिल्ल्यान सोडटात. गोंयांत ताका पर्वरे ओ कोकेरोंत अटक केल्लो. त्या वेळार थंय किचनांत काम करपी पियर्णाचो पीटर फर्नांडीस आशिल्लो. चार्ल्साक बांदूंक मुंबयच्या PI झेंडेक ताणेंच दोरी दिल्ली. पिटरान त्यो यादी प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर सांगल्यो. बिकिनी किलर म्हणून फामाद जाल्लो फ्रेंच सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राज नेपाळच्या जेलींतल्यान सुटपाचो आसा. 78 वर्साच्या चार्ल्साक भलायकी बरी ना म्हूण सोडपाचो आदेश नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टान दिला. 1983 तो तिहार जेलींतल्यान पळिल्लो आनी उपरांत गोंयांत पर्वरे ताका ओ कोकेरेंत धरिल्लो. मुंबयच्या तेन्नाच्या PI झेंडेन ताका धरलो त्या वेळार रेस्टॉरंटान काम करपी पिळेंचो पीटर फेर्नांडीस साक्षीदार. See, this was happened on 6th of April 1986 around 9 o'clock. There was a wedding going on, and when the wedding was on, we had laid out the buffet around 9:30, and I saw some chaos happening. So when my boss, Mr. Janus Vegas, was around, he said, Peter, go and get some thing to tie. So I rushed. I said, what? He said, there's one to be arrested over here and we require some rope. So I went and we have a well behind Okokeros, removed that well rope and brought it and gave it to them, and then tied it and they put him into an ambassador car. But I've seen him several times. He used to visit Kokeros and he used to order for chicken kafriya. That's how, we had, after that we got to know that he used to visit us, झेंडे सर, तुम्हाला आता कसं वाटतं? आता 19 वर्षांनी त्याला नेपाळहून आता त्याची सुटका होते, तो परत आपल्या मायदेशी जाणार, याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचंय? तो काय बदमाश माणूस आहे. त्या अशा माणसाला सोडायला नको असं सामान्य माणूस म्हणून मला वाटतं एक पोलीस अधिकारी. कारण अमेरिकेत काय 300, 400 वर्षाची शिक्षा होतात. आता आपल्याकडे कायदाच वेगळा आहे. तर आणि मॅजिस्ट्रेट जजनी त्याला सोडलेलं आहे. आपण जज बद्दल काय बोलणार? ते आपल्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहेत, त्यांचं ज्ञान मोठं, आपलं बुद्धी कमी, कोती बुद्धी. आपण काय त्यावर विचार करणार? ते करतील ते योग्यच म्हणायचं. आपण वी कांट कमेंट ऑन जजेस जजमेंट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बागांत एका हॉटेलार जेवणात विखबादेची केस जाल्या. 15 स्टाफाची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत ऍडमिट करपाची वेळ आयली. चडच भलायकी इबाडिल्ल्या एका स्टाफाच्या पालकान कळंगुटे पुलिशेंत कागाळ केल्ल्यान प्रकरण पुलिशे मेरेन पावलें. दनपार मेरेन कागाळ फाटी. My son works for the hotel and they had a party today, which I was not aware of. Suddenly at about 7:30 or something, a call came for me saying that my son is very serious in the ICU. So I said, what happened?
So he said food poisoning. So we came, rushed here, and we saw. And then they were sick, and we were told that there were many others, about 15 also. 15 about their staff were in the hospital. And he had motions and vomiting, and he was shivering. Shivering also. I don't know what kind of food he ate and what kind of food they served They them. served. Substandard food. To be so sick. Then How is the condition right now? he's improved now. He's improved now. You can see him there in the hospital. And then we came, and I told them I'm going to make a police complaint because this should not be repeated. They are in general ward or something? ICU. ICU. Total how many students are there? About 15 of them. 15 staff. So all boys and girls. all boys and girls, total 15 staff. 15. So 15 staff All together. totally. Now the police told me they are together 16 who are brought in. Okay. So everybody are in the ICU now. They were in the Which hospital? this Duplex hospital, as you can see behind me. You have already complained. Complaint registered? Yes, I complained in the Kalangut police station. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळीत रावात प्रुडंट. भाड्याक गाडी घेतली, भाड्याक फ्लॅट घेतलो, भाड्याक जागो घेतलो आणि 21 लाखांच्या मालाची चोरी केली. केपें आनी कुडचड्या वेल्यान अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हाडिल्ले केबलांची चोरी. केपें पोलिसांनी 4 जाणांक उखल्ले. चौगूय युपीचे, 18 ते 21 पिरायेचे. सगळो म्हाल, भाड्याक घेतिल्ल्यो 2 गाडयो पोलिसांनी 70चे होंडा सावन जप्त केल्यात. एक व्हाईट कलर बलेनो जी वाजते सस्पिशियस ऑड टायमाचेर ते मूव जाताली. सो अकॉर्डिंगली आमी त्या बलेनो जीप ओनराक कॉन्टॅक्ट केले आणि त्यांनी ती जीप एक मेहताब अली हेका भाड्याक दिल्ली आणि हो मेहताब अली आपल्या ऑक्युपंटाक घेऊन हांगसर ओल्ड गोवा कदम प्लॅटू थंय एक भाड्याचो फ्लॅट घेवन रावतालो. सो आमचे जे इन्व्हेस्टिगेशनाक कळ्ळें की दीस पीपल आर इन्वॉल्ड इन दीस पर्टिक्युलर क्रायम. आमी कितें केलें, आमी रातचे हांव अलॉंग विथ म्हजे स्टाफ अँड असिस्टन्स ऑफ ओल्ड गोवा PS आमी रेड मारली आणि तांकां रातचे आमी धरले. धरतरी दे एडमिटेड दॅट दे हॅव कमिटेड अ क्रायम. तेंचे कडेन कटर आशिल्लो, त्या कटरान ते हे करताले आणि रातचे ते त्या ड्रमातले अख्खे ते रोड काडप आणि तेंच्यांनी एक हांगा होंडा वाळपय सायडीन एक होंडा एक गांव आसा थंय एक तेंच्यांनी गोडावन घेतलो भाड्याक आणि त्या गोडावन तो स्टॅक करून दवरलो सगळे केबल. सो तेंच्यांनी काल डिस्क्लोज केलें सगळें खंय खंय कितें दवरलें. तेन्ना अकॉर्डिंगली वी हॅव मॅनेज टू रिकवर फूल प्रॉपर्टी. सो आतां आमी एक्विजांक धरले. एक्विजां वांगडा ते सामान जेन्ना ते यूज केल्लें गाडयो. कितले एक्यूज आसा? टोटल 4 जाण आसा आणि देर आर फ्यू खंयचे ते? सगळे युपीचे आणि सगळे 18 ते 21 ह्या वयोगटाचे भुरगे आशिल्ले. गोंयांत वता थंय शेतांनी फुलां फळांच्या रोपांच्यो नर्सरी उब्यो जाल्यात. तातूंतले 90% बेकायदेशीर. दुसऱ्या प्रांतांतल्यान हाडिल्ल्या ह्या रोपांचे मातयेक लागून गोंयच्या शेतांतली माती पेड्ड्यार जाता म्हूण आरजीचो फुडारी मनोज परब सांगता. ह्या नर्सरींचेर कारवाय करची म्हूण आरजीन इश्यू शेतकी खात्या कडेन व्हेला. रोडा सायडीक सगळ्याक शेतांनी नर्सरीज तयार जाल्ल्या, प्लांट नर्सरीज तयार जाल्ले आसा. सो हेतूंतले ऑलमोस्ट 90% तरी नर्सरी आहा, 90+% जे नर्सरीज आहा ते इल्लीगल आहा. सो ते इल्लीगल नर्सरीज जे आसा पळय ते आयज मशरूम जायत आसा, ते तयार जायत आसा. सो तेजेर आमी तांकां कंप्लेंट केल्ली आनी तांकां आमी एक डेडलायन दिल्ली. सो डेडलायन ऑलरेडी तेंची काबार जाला आनी तें आमी तेज्या कडेन डिस्कस केलें आनी तांकां सांगलें की तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हेतून एक इकॉलॉजिकल डिजास्टर जावपाचे चान्सीस आसा. जेन्ना आमी झाडां इम्पोर्ट करता दुसऱ्या हेतूंतल्यान, ती दुसऱ्या मातयेंतल्यान येता, ती कॉन्टॅमिनेट जाल्ली आसता, केन्ना पॅथोजन आसता, केन्ना पॅरासायट आसता आनी हे जे जीव आसा ते जे खरी शेतां आसा ते नर्सरी फाटल्यान जे खरें शेत आसा तेंचे जे क्रॉप आसा, कोण भेंडे लायता आसतलो, कोण तांबडी भाजी लायता आसतलो, कोण वांयगी लायता आसतलो, तेका ते इफेक्ट करता आनी तेतून कितें जाता की तेंचे क्रॉप लॉस जाता. हेंचे नर्सरीक लागून आख्खे शेतान पाड पडटा आनी जेन्ना ते डिजीज येता ते कंट्रोल करपाक हेंच्या कडेन हांगा मेकॅनिझम नासता. सो येदे व्हडले डिजास्टर हे गोंयान जायत आसा आजू मेरेन, ते अनचॅक्ड आसा, हेचेर आनी कोण उलयना. सो तेका लागून आमी तेका हे मेमोरेंडम दिल्ले, कंप्लेंट दिल्ली. सो तेंच्यांनी आमकां तेणे सांगला की तेणे प्रत्येक झेडओक रिपोर्ट तयार कर म्हटला आनी जितले नर्सरीज लिगल आहा ते आनी जानेवारीच्या फर्स्ट वीक म्हटल्यार रिपोर्ट तयार जातलो. एक इंच सुद्धा जमीन महाराष्ट्राक दिवचे ना म्हणून कर्नाटक विधानसभेन थाराव घेतला. वेंचणूक तेंकता तशी कर्नाटक महाराष्ट्र शिमेवाद चडार.
महाराष्ट्र म्हणटा 865 मराठी भाषिक लोकांचे गांव कर्नाटकांत घाल्यात. कर्नाटक म्हणटा राज्य पुनर्गठन कायदो आणि 1967 महाजन कमिशन रिपोर्टा प्रमाण ते 865 गांव कर्नाटकाचेच. म्हत्वाचो ठराव म्हळ्यार आमचो जो सीमा प्रश्नाचो जो प्रश्न आसा, सीमा प्रश्नाचो जो मुद्दो आसा ताचेर एक भासाभास काल जाल्ली आसा आणि कर्नाटक सरकारान ताचेर आयज एक रेझोल्युशन पास केला. ते रेझोल्युशन अशें आसा की बेळगांव आणि बेळगांवच्या सरभोंवतणी जो सीमा भाग आसा तो सीमा भाग हो कर्नाटकाचो अविभाज्य भाग आसा आणि तातूंतलो 1 इंच लेगीत आपणी महाराष्ट्राक दिवचो ना अशें काल मुखेलमंत्री बसवराज बोमय हांणी म्हणलें आणि ते दृश्टीन तांणी आयज रेझोल्युशन पास केला आणि बेळगांव हो कर्नाटकाचो एक अविभाज्य भाग आसा आणि तो कर्नाटकातच रावतलो. आणि तेच प्रमाणे 1967 वर्सा जो महाजन कमिशनचो रिपोर्ट आयिल्लो ते प्रमाणेच तो आतां वाटायला आणि तो काय सीमा प्रश्न उरलो ना अशें कर्नाटक सरकारान थारायला. ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या, तेच भशेन आदले मंत्री HK पाटील आणि हेर जाणांनी आपले विचार उक्तायले आणि ते दृश्टीन बेळगांव हो एक कर्नाटकाचोच भाग आसा असे रेझोल्युशन आयज आजच्या दोन्ही सभागृहांनी पास जाला. मायनर रायडरांक लागून एक्सिडेंट वाडपाक लागल्यात. पालकांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा म्हूण DYSP जीवबा दळवी उलयला. म्हापश्यां, कोलव्यां आनी होणजूण पुलिसीन मायनर रायडरांक धरपाचे खासा मोहिमेत 11 मायनरांक धरले. कायद्या प्रमाण तांच्या पालकांकय ताब्यांत घेतले. पयलीच खेप म्हणून सांगून सोडले. पालक म्हणटा बाकीच्या पालकांक ही बरी देख. Today we have conducted a special drive wherein we targeted minor driving motorcycles, and it has brought a wonderful result. With the help of all the PI, we could challan about 11 minor riding motorcycles. All the minors are being booked under section 4 and 5 of Motor Vehicle Act, and the parents are also, we have called the parents here. We have detained the parents so that they should understand that what mistakes they are doing. So we have detained them now for some time, and they have admitted that they have done a great mistake by allowing the vehicle to be driven to the minors. साहेबांनी हे केले गाडये बद्दल म्हटल्यार हे बरें आमकां लागून, लोकांक लागूनय बरें, सगळ्यांकूच पब्लिकेक बरें. आनी अशें हे कडक मातशें बंदोबस्त दवरूंक जाय. भुरगे कशेय गाडी चलय जावन म्हटल्यार एक संकट येवंक शकता व्हडलें. आतां ल्हान कांय आडयलें म्हणून कांय व्हडलेशें ना, पूण व्हडलें संकट येवंक शकता. आनी भुरग्यांक ही देखणूक आनी आवय बापायकूय मातशी शिस्त लागतली. GFA कडेन रजिस्टर्ड सगळ्या फुटबॉल क्लबांक वर्साक 4 फुटबॉल. दरेके स्टेट टीमीक फुटबॉल किट, रेफरी किट. GFAच्या 63व्या स्थापणूक दिसा GFAन स्पोर्ट्स ब्रँड व्हॅक्टर एक्सा बरोबर 4 वर्सांची किट पार्टनरशीप कबलात केल्या. गोंयचो फुटबॉल फुडें व्हरूंक शक्य तितलें करतले म्हूण GFAचो अध्यक्ष कायतान उलयला. For betterment of football, whatever is required, we will put our foot down and do it. It's our great endeavor over the next few years to make our brand grow in this region and also to make the Goan football grow much better. Compared to the earlier deal, it is almost 4x, 4 times bigger. Only in terms of, I'm talking about only in terms of footballs. Then there is kit for the referees, which was never done before. There is kit for all the state teams, which includes the women's team, the under-16 sub-junior, junior, any state team that goes. There are total of right now 6 state teams which go. But in future also, if AFF starts a new competition in a different age category, they will sponsor those kits as well. टुरिझमाचे नजरेन कोलवा फुडें सरपाक लागला. आमदार आनी पंचायती टुरिझमाक तेंको दिवंक वावुरता म्हूण बाणावलेचो आमदार वेंजी सांगता.
कोलवा ओशन रेस्टोबार रेस्टॉरंटाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयलो. हॉटेलियरांनी बाणावले गुंतवणूक करची म्हूण उलो. फाटल्या 12 वर्सां सावन ओशन स्पा अँड सलूनाची ही गोंयांतली तिसरी प्रॉपर्टी. उक्तावणाक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतय आशिल्लो. Today we've opened this bar and restaurant called Ocean Resto Bar. We've been into business in Goa for the past 12 years in the name of Ocean Spa and Salon, and we are running 2 hotels called Ocean Residency and Ocean View. So now we thought, why not bring the North Indian flavor to Goa, wherein we have a variety of vegetarian dishes also on the menu, which we think is a little less in Goa. So we thought that has to be something, and something unique, North Indian spicy flavor. This is the start of Kolva getting more and more exposure. Iconic project Kolva येलो आणि ह्या प्रोजेक्टान म्हाका दिसता मोर एंड मोर फुटफॉल येवपा आणि मोर एंड मोर फुटफॉल येतली जाल्यार आणि प्रेडिक्ट जाल्ले आहा जाल्यार त्या लोकांक जेवण दिवपाक आणि जे एंटरटेनमेंटा पासत रूम्स सगळे म्हाका दिसता डेव्हलप जावपा. सो दिस इज अ गुड स्टार्ट एट द रायट टायम. म्हाका दिसता असली रेस्टॉरंट पडपाक कॉमेस जाल्ली आहा. ट्युरिस्टांच्या नजरेंतल्यान एकदम बरी गजाल. दक्षिण गोंयांत आनी एक रेस्टॉरंटाचे पयलीं ऑलरेडी रूम्स आसा, स्पाई आसा. ताचो फायदो ट्युरिस्टांक जातलो अशें हांव मानतां आनी ताचो परिणाम ट्युरिस्ट इनकम आसा पळय ताजेरूय जातलें. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, टाटा स्काय ॲप, फेसबुक, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.